नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत एकूण 75% जाले मतदान। उत्तर गोंयांत 76.54 जाल्यार दक्षिण गोंयांत जाल्ले 73.90% मतदान। तिसऱ्या टप्प्यात जाल्ल्या मतदाना वेळार गोंयांत कांय कडेन मतदारांक मेळूंक ना। मतदानाचो हक्क पळयात खासा रिपोर्ट। उत्तर गोंयांत वेंचणुकेचे शाये विशीं मतदाना दिसा बरोच बोवाळ। हात धुतकीर ही शाय गेल्ल्यान बोवाळ दावो फटीचो। शाय सहजपणान मिटोवंक मेळना, वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी केलें स्पश्ट। मतदान करतना फोटो मारपी बायलेक धरली रंगे हात। भाजपा नेत्याच्या सांगण्या वेल्यान फोटो मारिल्ल्याचो विजय सरदेसायाचो आरोप। ग्रीन इलेक्शना वरवीं वेंचणूक आयोगाचो झाडां लावपाचो उपक्रम। ताळगांव व्हडले बाट मतदान केंद्राचेर लायली वेगवेगळी झाडां। गोंयांत 9 मे मेरेन हवामान उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय। 10 ते 13 मे ह्या काळान मातसो पडटलो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या टप्प्यांतले मतदान जाले। सकाळी 7 सावन सांजे 6 मेरेन जाल्ले मतदान पळयले जाल्यार 75.20% मतदान जाले। जाल्यार उत्तर गोंयांत 76.54 आनी दक्षिण गोंयांत 53.90% मतदान जाले। उत्तर गोंयांत सांकळे, परये, वाळपय, मयां सगळ्यांत चड मतदान। दक्षिण गोंयांत सांग्यार 82% जाल्यार सावड्डे 79.98% मतदानाची नोंद। फाटल्या 1.5 म्हयन्या सावन चलपी प्रचारा उपरांत मंगळारा गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यान लोकसभेचे मतदान जाले। दरेका गोंयकारान आपलो हक्क उमेदीन बजायलो खरो, मात चिंबला तशेंच चोडण माडेला कांय मतदारांक मत मारपाक मेळ्ळें ना। पळयात पुराय बातमी। मंगळारा गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यात लोकसभा वेंचणुकेचे मतदान जाले। मतदानाचो हक्क दरेका गोंयकारान उमेदीन बजायलो, मात कांय मतदारांक केंद्रात पावून लेगीत ह्या हक्काची संदूच मेळ्ळी ना। चिंबलाची बायल सांगता ते प्रमाण पोरू खंय तिणें पंचायत वेंचणुकेक मत मारिल्ले, पूण ह्या वेळार अशें कशें जालें तें कळपाक मार्ग ना। दुसरे वटेन माडेल चोडणाच्या एका चलयेन नांव आनी पत्तो बदलून नवें मतदान कार्ड केल्लें। मतदान कार्ड आयलें, पूण मत मारपाक गेल्ले तेन्ना मतदान वळेरेचेरूच नांव नाशिल्ल्यान ताका परते येवचें पडलें। आयकात तांचें म्हणणें। आम्ही हांगा वोटिंगाक येयल्ली, सकाळच्यान वोटिंगाक ह्या बुथार त्या बुथार वचून आमचे चेक करता आनी आमचे बियोले ते शर्मिला विचारले हांवें, ते म्हाका म्हणून लागले वचून मामलेदारान वचून विचार वोटींग हांगा कित्याक गेलो, पूण चेड्याचें म्हाजें हांगा येयल्लें आसा। म्हाजें वोटींग ना, म्हाज्या घोवाचें ना आनी म्हाज्या चेड्याचें ना, 3 जाणांचें ना, 2 जाणांचें आसा आमचें, चेडवाचें आनी चेड्याचें आसा। आनी आमची म्हाजें ना, म्हाजें आनी म्हाज्या घोवाचें ना आनी म्हाज्या चेड्याचें ना। सकाळच्यान विचारता, सकाळी ह्या बुथार त्या बुथार त्या बुथार खंयच्या हांगा लागली असं चेंज केला। तुम्ही एकूच घरान रावता, एकूच फॅमिली, तुझे चेड्यांचे वोटींग येयले, वोटींग तांकां हांगा मारपाक रायट गावलो, बट तुमकां रायट गावूंक ना, तुमचो वोटींगूच डिलेशन जाला। अरे हांव ह्याच गांवचे चेडूं आनी ह्याच गांवांचो लगीन जाला आनी इतलीं वर्सां आतां वोटींग करता आनी आयज पळय जाल्यार गेल्या वर्सा सुद्दां आतां पंचायतीचे वोटींग केलां हांगासर आनी आतां हे पळय वोटींग ना। मोबायलाचेर ते एपाचेर सुद्दां पयलें एपाचेर दाखयता हें ना नोट म्हणून दाखयता। आतां हांवें ताका विचारलें जाल्यार ते म्हाका म्हणटा कितें मामलेदारान वचून चवकशी आनी 2 दिसांनी चवकशी। आयज मत आसा आमी 2 दिसांनी चवकशी करूं, म्हाजें आयज वोटींग म्हाजो आयज जो रायट म्हाजो वोट करपाचो आनी हें म्हाका म्हणटा आनी 2 दिसांनी वचून चवकशी करूं म्हणटा मामलेदारा कडेन। मामलेदारान म्हाजी कट केला। कोणी केला ते? आतां कोण बियोलूक खबर आसतना कोणी कट केला ते म्हाका खबर ना। आतां आयज म्हजो रायट वोट
म्हाका वोट करपाक इतली वर्सां वोटींग केली आमी आनी आमची 3 वोटी वयता 3 वोट हो म्हाजो रायट न्हू वोट करपाचो हेच्या पयलीं कोणान जर वोटींग म्हाजी कॅट कट केलें हांव कितें उपाय करूं जाय हाडटलें म्हजें न्हू वोटींग कांयच बी इलेक्शन मारूं न्ही इलेक्शन हांव लोक कित्याक घेवता म्हणून झगड्यो लावपाक इलेक्शनाक करता कांयच कळना म्हाका आतां कांय दीस पयलीं इलेक्शनाचें नांव कट केलें इतलीं वर्सां आतां हांव वोटींग मारता ह्याच हितून मारता हे शाळेन मारता अचानक कळ्ळें की वोटींग येत ना म्हणून अचानक वोटींग आसा म्हणून आमी डायरेक्ट आमचे गाड हां हे गांवचे चेडूं आतां हांव म्हाजेच वोटींग हांगा भायल्या लोकांची येवन हांगा वोटिंगां केल्लीं आसा माझे आवयलें नांव आसा संगीता शिरवणकर आनी म्हाजें लगीन जावन नांव जालां सानिका मयेकर सो म्हाजें हांवें 2022 अप्लाय केल्लेलें आनी म्हाका 2023 म्हाजें कार्ड म्हाका मेळ्ळां विथ एड्रेस चेंज विथ 16 मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी बट आतां ह्या इलेक्शनाक म्हाका म्हाज्या रोलाचेर नांव येवपाक जाय आशिल्लें बट म्हाज्या रोलाचेर नांव ना सो आय कांट वोट म्हाज्या हिसपान तरी लास्ट इयर म्हाजें कार्ड येयलां म्हणटकूच म्हाज्या रोलाचेर नांव येवपाक जाय आशिल्लें कित्याक लागून आतां कित्याक प्रॉब्लम जाला कितें आतां तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय आमच्या लोकशायेन अशें म्हणटा की एक प्रत्येक सिटिजनाक एक हक्क दिल्लो आसा वन मॅन वन वोट प्रिंसिपलाचेर आनी एक दुर्दैव की एक सिटीजन मॅच्युअर्ड आसा ते 21 ताजे कडेन कार्ड आसा म्हणून ताका आपलो हक्क गाजोवपाक आयज मेळना अशें म्हणटा की इलेक्शन्स इज अ नॅशनल फेस्टिवल आनी त्या नॅशनल फेस्टिवलाक प्रत्येक मनशान पार्टिसिपेट जावचें बट अनफॉर्च्युनेटली हो जो सरकाराचो गैरकारभार आसा आनी ताका लागून ताका आयज आपलो मतदानाचो हक्क बजोवपाक मेळना ही एक खरें म्हटल्यार दुर्दैवाची गजाल आसा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंयांत वेंचणुकेचे शाये विशीं मतदाना दिसा बरोच बोवाळ जालो. एके बायलेन मत मारले तिच्या बोटाक शायबी लायली पण हात धुतकीर ही शाय गेल्ल्यान तिणें ह्या शायेचेर प्रश्न उप्रासलो. मजगती उपरांत हो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केले आनी ही शाय सहजपणान मिटोवंक मेळना अशेंय तांच्यांनी नमूद केलें. दाव्या हाताच्या पयल्या बोटाचेर मतदान करतकच वेंचणूक अधिकारी निळी शाय लायता मागीर एका परस चड फावट मतदान करपाक मेळना. फाटली कितलीशीच दशकां ही शाय मतदाना वेळार वापरता आनी ती एकदां बोटाक लायली काय नवे नाकूट एसर ती वचून वचना. मात एके बायलेन मत मारले तिच्या बोटाक शायबी लायली पण हात धुतकीर ती गेल्ल्यान तिणें ह्या शायेचेर प्रश्न उप्रासलो म्हूण आयज हेच शायेक लागून बरोच बोवाळ जालो. Finger, I went home, just washed my breakfast plate and the ink is gone. So what is the meaning of this? Is this another ink scam? I don't know. I don't know why that ink is put on the finger. And if it's not needed, why keep that girl sitting there putting ink on everybody's finger if it is just a formality? So I'm going to meet the presiding officer to ask why has this ink gone? I remember before when we used to go to vote, as the nail grew, the ink would go higher. That was what it is. Now, what is this new type of ink that they have brought? So I want to know, and this has not only happened to me, it has happened to a lot of people. A friend of mine, Rebani Saha, she voted in Sukul. She also said the ink has gone. Another 2-3 people have complained. So what is the meaning of this? We want an answer from the presiding officer, so I'm waiting to meet him. I believe the officer is coming. This is not only me. I received another complaint from someone in Porvorim. They also have complained and we want to know why this is happening. Otherwise, why pay that lady to put ink, send her home, one more salary less? Or what is this scam? Is it an ink scam? Somebody complained to the polling officer in the morning. This is the letter here. मजगती उपरांत हो दावो फटीचो आशिल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी सांगले आनी ही शाय सहजपणान मिटोवंक मेळना अशेंय तांच्यांनी नमूद केलें. आयज लोकसभा इलेक्शनाचें मतदान चालू आसा. गोंय राज्यांत तिसऱ्या फेजीचें मतदान जावन आसा आनी सकाळच्यान आमी पणजेच्या भोंवडेचेर आसा. जेन्ना आमी सकाळी भोंवडी स्टार्ट केल्ली त्या पणजे शहरान एका बुथार जेन्ना पावले तेन्ना एका बुथार आमकां एक इशू गावलो. तो इशू म्हटल्यार आदली एक्स कावन्सिलर जी आहा पॅट्रिशिया पिंटो हांच्यांनी हो इशू फुड्यान हाडून दाखोवन दिलो. तो म्हटल्यार तेंचें अशें म्हणणें आसलें की जेन्ना तेणी वोटींग केलें तेन्ना वोटींग करतना जी शाई जी तुमकां दिसता ही शाई जी बोटार लायता
ती शाई घरा वचून तेणें जेन्ना ब्रेकफास्ट हात धुले तेन्ना ती शाई गेली आनी तेच्या बोटार ती शाई नासली. सो ती बुथार येयली कंप्लेंट करपाक. त्यांनी बुथार येवन प्रिजायडींग ऑफिसर आहा ताका विचारले आनी तेच्या उपरांत तिका सांगलें गेलें की श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगासर कन्सर्न ऑथॉरिटी बसलो थंय वचून कंप्लेंट रजिस्टर करा. पेस्ट्रिशा पिंटो जशें म्हणणें आसा की जर अशी शाई वयता बोटाक लायलेली जाल्यार हो एक स्कॅम जावन आसा आनी मागीर जर अशें शाई वयता जाल्यार तेंची गरज कितें थंय बसता त्या मनशांक तांकां दवरप ना. हो बेश्टो एक स्कॅम आसा अशें पेट्रिशा पिंटो म्हणटा. त्याच दुसऱ्या वाटेन इलेक्शन कमिशनान एक नोट काडला आनी नोट काडून अशें म्हटलां की हो जो कितें इशू आसा तो तितून कांयच तथ्य ना आनी अशें कांय जावंक ना. पूण आनी एक गजाल फुड्यान येता ती म्हटल्यार पेट्रिशा पिंटोन एक गजाल सांगली की ही गजाल फक्त तिच्या वांगडा घडोवंक ना जाल्यार परवरी हांगासर अश्योच आनीक 2-3 गजाली घडल्या आनी त्यांनी सुद्दां कंप्लेंट रजिस्टर केल्लेली आसा. ती सुद्दां त्यो 3 कंप्लेनी पेट्रिशा पिंटो यांची एक अशें 4 कंप्लेनी आसा. आनी काँग्रेस कमिटीन एक कंप्लेंट इलेक्शन कमिशनाक केलेल्या ह्याच इशूक लागून की इंक डिसपियर जाता. आतां इलेक्शन कमिशन अशें म्हणटा की हितून कांय तथ्य ना, हो बेश्टो क्रिएट केल्लो इशू आसा. ताच्या भायर एक पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां कंप्लेंट फायल करता. सो हो मॅटर कितें हो रोखडोच तुमच्या फुड्यान आमी घेवन येतले, हेची अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक सामंत. फातोड्या मतदारसंघात मतदान करताना फोटो मारपी एके बायलेक रंगे हात धरली. ती बायल जीएमसीन कामाक आसा खंय. मत मारतना फोटो मारून धाड तुजी मडगांवां बदली करून हाडटा म्हूण तिका भाजपाच्या नेत्यान सांगिल्लें. ताकाच लागून तिणें मत मारतना फोटो मारपाक मोबायल काडलो. इतल्यानूच तिका रंगे हात धरिल्ल्याचे फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. ह्या प्रकाराचेर फातोडेचो आमदार विजयान तिडक उक्तायली. तातूंत कोणाचो हात आसा ताची चवकशी करपाची मागणी ताणें केल्या. रुलिंग पार्टीचो एक मेथड जालो. रुलिंग पार्टी धमकी दिवन लोकांक वोट मारूंक लायता. हे बायलेक हजरत बी म्हणटा ती 8 वर्सां पयलीं जीएमसी नोकरी लागली. तिका आतां सांगला एक बीजेपीच्या लिडरान की तुका आमी ट्रान्सफर करून मडगांव हाडटा, तुवें वोट मारून फोटो मारून दाखोवंक जाय. तिणें मागून फोटो मारतना तिका धरली. आतां हे बीजेपीचे लिडर हांगा फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आयला पॅचअप करपाक. आनी तातूंत एकलो मटकेकार आहा सदांच इलेक्शनाच्या टायमार एक्टीव जाता, हुबळी म्हणटा. सो हाजें काडपा जाय. हुबळी बिबळी हांगा ते वयर सरल्या पळय आनी पुलीस स्टेशनार कंट्रोल हुबळी करता जाल्यार आमकां पळोवंक जाय. हे क्लियर कट सरकाराचेर कंप्लेंट आमी ECI कडेन कंप्लेंट घालतले. कोण तो बीजेपीचो लिडर, कोणें वोट मारपाक लायली तिका, कोणें फोटो मारूंक लायले. दीस इज वन केस. देर मस्ट बी थाउजंड्स ऑफ सच केसीस इन ऑल द स्लम्स. दिगंबर कामत इज युजिंग द सेम फॉर्म्युला अँड देर इज नोबडी टू टेक एनी एक्शन ऑन इट. फातोर्डा अलर्ट आहा म्हणून हें आमकां कळ्ळें. दुसरे कडेन खंय करपाचें आहा. सगळ्या कडेन हेंच चालू आहा की जंय वोट मार, वोट फोटो मारून दाखय. पण बापायचें बेस हें सिक्रेट बॅलट इज एन्श्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यू कांट डू दीस. आनी ताजेर एक्शन जावंक जाय. एक्शन जर जायना वील टेक दीस मॅटर टू द ECI, टू द चीफ इलेक्शन कमिशनर की दीस इज नॉट अ फ्री अँड फेअर पोल. दीस इज बींग रिग्ड बाय दीस. ग्रीन इलेक्शन ह्या उपक्रमा वरवीं वेंचणूक आयोगान प्रत्येक मतदान केंद्राचेर झाडां लावपाचो उपक्रम राबयलो. दर एका मतदान केंद्राचेर 5 झाडां लावपाचो हो उपक्रम यशस्वी थारला. पळोवयात ताळगांव व्हडलेबाट ह्या मतदान केंद्रावेलो हो ग्रीन इलेक्शनाचो उपक्रम. हांव आसा व्हडलेबाट तालिगांव हांगा आनी ताळगांवचो हो पोलिंग बूथ. आनी ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान एक बरो इनोवेटीव असो कॉन्सेप्ट हाडला की झाडां लावपाचो. ग्रीन इलेक्शन म्हणून तांणी एक कॉन्सेप्ट तयार केल्लो आनी प्रत्येक बुथाचेर 5-5, 10-10 झाडां लावपाचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. आनी हे आमी पळयता हांगा आयज सकाळीं पोलिंग स्टाफ आसा तांणी सकाळीं ही झाडां लायिल्लीं आसा. हांगा 5 आसा, त्या सायडीन आनीक 5 आसा आनी चडशीं फुलांची आनी फळांची झाडां आसा. आनी ही झाडां हाजे फुडें हें स्कूल आसा, ह्या स्कुलाच्या कंपाउंडान लायिल्लें आसा. सो स्कुलाच्या ते भुरग्यांक आनी टिचरांक सांगलां की हांकां पावस जाय तरी तांकां उदक घालचें आनी पावसा नंतर मागीर ती ऑटोमॅटीक जगतली. सो असो तरेचो हो नायस असो कॉन्सेप्ट आसा. त्या शिवाय ह्या बुथान भितर
एअर कुलरूय आशिल्लो, सो ताजे खातीर जे लोक लायनीक राविल्ले तांकां खूब बऱ्याक पडलें. आनी हाजे फुडें आतां अजून पर्यंत 9 जावना आसा. 9 नंतर एक कांय ड्रिंक्सूय दिवपाचे आसा. हो एक बरो कॉन्सेप्ट ह्या खेपे इलेक्शन कमिशनान हाडला. ताजे खातीर इलेक्शन आनी वोटिंगूय ह्या खेपे चड जावपाची शक्यता आसा. आतेरे झाड रोयल्या, पेरीची झाड रोयल्या, मागीर आमचो कोकम रोयला, चाफो रोयला, बेलाची झाड रोयला आनी टोटल आमकां हेवटेन 5 आहा, हेवटेन परती 5 आहा. आनी त्या सायडीनूय आहा तशीच झाडां रोयल्या, पेरीची झाड बीन आहा. गोंयांत 9 मे मेरेन हवामान उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. उपरांत 10 ते 13 मे ह्या काळान मातसो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाचे भायर आयज आनी फाल्यां हवामान उष्ण आनी दमट उरपाची शक्यताय आसा. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 33 ते 35 अंश सेल्सियस मदीं आसतले असो अदमास खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजेन मंगळारा चडांत चड तापमान 34.1 आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. जाल्यार मुरगांवान चडांत चड तापमान 34.6 अशें आनी उण्यांत उणें तापमान 26.6 अंश नोंद जाला. ह्या 7 दिसान उश्णताय निर्देशांक म्हळ्यार जाणवपी तापमान 40 अंश सेल्सियस सकयल उरपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. मंगळारा म्हापशेच्या शेटये वाड्यावेल्या शेतांक उजो लागलो. हळसाणे आनी भाजयेचे मळे लासून गोबर जाले. तळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग थळार येवन उजो नियंत्रणान हाडलो. एकशे 12 वर्सां पिरायेच्या आजयेन मंगळारा लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदान करून एक विक्रम केलो. दिवचल मतदारसंघात येवपी मुळगांवची हिराबाई नागेश परब अशें हे आजयेचें नांव आसा. मतदान करपी हिराबाई ही सगळ्यांत चड वर्सां पिरायेची गोंयांतली एकमेव बायल मतदार आशिल्ल्याचें कळटा. ती आई पोलिंग हेचेर आयज मतदान करून गेल्ली, पूण कित्याक पोलिंग हेचेर तिचे वर्सां 79 इयर्स आहा, पूण तिची आमच्या हेच्या प्रमाणे तिची वर्सां 112 समज. कित्याक फाटले फावट तिणी जेन्ना हेचे कोविडाचे हे डोस घेतलेले तेन्ना ती 108 वर्सांची ती, आनी तेन्ना दोनूय डोस घेतल्या तेन्ना तिणी. आनी आतां ती लास्ट कितें जालें, आतां तिका शेवटी आमी लास्ट घेवन गेले. ती फाटल्याच्यान बरी नासली म्हणून असो म्हणून रावले, पूण आपूण करता मतदान लोकसभेक सामकी ती आपूण मतदान लास्ट करतात म्हणून ती घेवन गेले अमेरिका आनी तिने आयज मतदान लोकसभेक केल्लें आसा. लोकसभा वेंचणुके खातीर सांखळे मतदारसंघात व्हडा उमेदीन लोकांनी मतदान केले. तरणाट्यां सयत ज्येश्ठ नागरिकांनी तशेंच मतदारसंघांतल्या कांय नव्या मतदारांनी उमेदीन भायर सरून पयले फावट मतदान केले. सांखळे मतदारसंघात मतदानाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. बरें दिसता, म्हणजे ल्हान आसतनासून सगळ्यांक पयलेलें वोटींग करतना आयज फर्स्ट टायम करपाक मेळ्ळें, सो बरें दिसता. तूं कितें सांगूंक सोदता वोटर्सांक? आपलो वोट वेस्ट करनाका, बिकॉज फ्युचर आमच्या हातीन आसा. सो सारको वोट करपाचो, कोणाक करपाचो तें बीन चिंतून करपाचें. जावन आसा हांव फर्स्ट टायम वोट करपा आयला आनी हांव सामको उमेदीन आसा, कित्याक हो म्हजो एक तर फर्स्ट वोट आनी म्हाका जो चान्स मेळिल्लो आसा म्हजे देशा खातीर, देश जे लोकसभा जी डिसिजन घेता ताज्या खातीर हांव म्हजो कॅन्डिडेटाक वोट करून आमचे जे सगळे लोक आसा तांचे फुडाकारा खातीर चिंतपाचो जो म्हाका हो चान्स मेळ्ळा ताज्या खातीर हांव खूब खूश आसा. आतां सद्या 12 जाल्या. ओवरऑल आमोण्या 50% ह्या दोनूय बुथाचेर वोटींग जालें आसा 28 कोणाक वोटींग जाल्यार कितें तें सद्या कांय कळपाचें ना, कारण लोक दोनूय सायडीक आसा. भाजपान आनी काँग्रेस दोनूय पक्षा मदीं हांगा हें आसा, फायट आसा. आनी सद्या म्हाका दिसता ओवरऑल सांखळेन म्हाका दिसता 45% वोटींग जालें आमच्या हेच्या प्रमाणे काडल्या त्या प्रमाणे. लोकांचो उत्साह बरा, वोटिंगाक लोकांचो उत्साह बरा, कित्याक सकाळी 7 लायन सुरू जाली. आमच्या जे 2 बुथाचेर आसा ती सकाळी म्हणजे सकाळच्यान हांव हांगा आसा. हांव एक घेतली म्हणजे हांव हांगासर 5 पावलो ह्या बुथाचेर. 7 सारकी लायनी सुरू जाल्ल्यो. सकाळच्यान लायन
10:30 मेरेन 35% वोटींग जाल्लें 10:30 मेरेन आनी आतां पळय जाल्यार 50% जाल्लें. ज्येष्ठ नागरिकांनी भायर सरून मतदानाचो हक्क बजायलो. भारताच्या प्रगती खातीर दर एकल्यान मतदान करप गरजेचें अशें एका ज्येष्ठ नागरिकान सांगलें. पणजे मळ्याच्या मतदान केंद्र 14तल्यान ताणें मतदान केलें. सगळे येता त्या दिसा वोटींग करपाक पडटाच. इट इज फॉर प्रोग्रेस ऑफ इंडिया. ओनली थिंग वेन वी वोट वी हॅव डिफरंट सेंटिमेंट फॉर द इलेक्टेड मेंबर. इफ ही डू समथींग नाव ही डजंट डू. फॅसिलिटीज कश्यो आशिल्ल्यो ह्या फावटीचे इलेक्शनाच्यो फॅसिलिटीज कश्यो आशिल्ल्यो? फॅसिलिटी इट्स ओके देर इज नो कंप्लेंट एज सच. But only the crowd, small space, you have to bear it. गरमी भरपूर गरमी आसा. गरमी जाता आनी गरमी जावपाची आहा आनी फाल्यां 7 तारखेर रिजल्ट जातकूच तेज्या गरमी जातली. एज 80. कितलो टायम तुमकां रावचो पडलो सर खूंय? हांगा ना रावल्यार बऱ्या पडलें कित्याक हांव भितरूच आहा घरांत. चड कोण भायर सरना. आतां पूण भायर सरलो मातशें. होळी दिवाळी सारखे सण जशे आमी उमेदीन मनयतात तशेंच आमी पुराय हक्कान मतदान करून ह्या उत्सवान वांटेकार जावपाक जाय. पयले मतदान फिर जलपान असो संदेश दीत तृतीयपंथी गटांतल्या मधु गुप्ता हिणें मतदानाचो हक्क बजायलो. सांताक्रूजच्या मतदान केंद्र 33तल्यान मधु गुप्ता हाणें पयले फावट मतदानाचो हक्क बजायलो. मैं वोटिंग की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है. मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज हमने अपने देश के लिए वोट किया है और आज ये वोटिंग का एक ऐसा पर्व है जो सब मिलके मनाना चाहिए. जैसे होली, दिवाली, दशहरा, हर जो फेस्टिवल हम मनाते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं. तो वोटिंग में भी आप प्लीज़ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें क्योंकि हमारी ये राष्ट्र का पर्व दिवस है और इसे हमें भारी से भारी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने वोट किया है. आपका फर्स्ट टाइम वोट है? हाँ जी, मेरे फर्स्ट टाइम वोट है. मुझे वोटिंग राइट मिला है, बहुत अच्छा लगता है. एक दिन था कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडरों को लोग सही नज़र से नहीं देखते थे और एक्सेप्ट नहीं करते थे. आज समाज में हमें बराबरी का हिस्सा मिला हुआ है. क्या फैसिलिटीज़ था? फैसिलिटीज़ ये था कि जैसे मैं अंदर एंट्री की, जैसे मेरा वोटिंग कार्ड देखा गया, वहाँ पे मैंने सिग्नेचर किया और वहाँ पे मैंने मेरा नंबर लिया और डायरेक्ट मैं पोलिंग बूथ के अंदर वोट मार के आई बाहर. और गोवा के राज्य में जितने जनता है उनको सबको मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने लोगों के पास वोटिंग कार्ड है प्लीज़ भारी से भारी संख्या में निकले और अपना वोटिंग करें क्योंकि हमारे देश के लिए हमें वोटिंग करना, हमें देश को आगे बढ़ाना है. पहले मतदान बाद में जलपान. जय हिंद, जय भारत. नामनेचे दोतोर तशेंच समाज वावुरपी दोतोर ऑस्कर रिबेलो हांणी सद्याच्या वेंचणूक प्रक्रिये विशीं चिंता उक्तायल्या. आमदारांच्या पक्षांतरणाचेर तांणी चिंता उक्तायल्या. ताका लागून ह्यान फुडें आपूण केन्नाच मत मारचो ना असो निश्चय ताणें घेतला. म्हणल्यार आमकां इलेक्शन कमिशन परत फेडीड सुपरस्टार्सांक घेवन सचिन तेंडुलकर, अमिताभ बच्चन जेंकां काम ना पळय ते ब्रँड एम्बेसेडर्स जाता आनी आमकां सांगता वचात, मत घालात आनी आमी सगळे गाडो कशे वतात आनी मत घालतात. आनी शेवटेक ज्या मनशाक आमी मत घालता पळय ते, ज्या पक्षाक आमी मत घालता पळय ते, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेअर जावन गोंयांत तर आमी पळयलें आतां जालीं ह्या 10 वर्सां न्ही, जालीं 30-40 वर्सां. मत जालें की तो जो निवडून येता पळय तो जालो राजा. तो पयशे घेता, तो मिनिस्टरशीप घेता, मतदारसंघाची सामकी फकाणां मारून
उडकी मारता दुसऱ्या पक्षान. हें आतांच न्ही, 10 वर्सांनी. हें जालें आतां 40 वर्सां. काँग्रेस टायमारूच जातालें, आतां BJP टायमार चड जालां तें. चड पयशे ओत्तात BJP. हांव हें विचारपाक सोदतां की इलेक्शन कमिशन फक्त आमकां ह्यो काणयो सांगून की येवपाचें आनी मत घालपाचें, तांचें थंयच काम सोंपता, की इलेक्शन कमिशन जावं, पुलीस जावं, ज्युडिशरी जावन बाकीचे सगळे ऑफिशियल बॉडी आमची एक ब्युरोक्रेसी इज मेड अप ऑफ स्टील म्हणटात ते. द इंडियन ब्युरोक्रेसी इज मेड अप ऑफ स्टील, बट इन माय ओपिनियन इट इज मॅल्युएबल स्टील. सो हे सगळे आमची एक्झिक्युटीव जी आसा पळय ती, ज्युडिशरी जी आसा पळय ती, इलेक्शन कमिशन ऑटोनॉमस बॉडी आसा पळय ती, what are they doing for 5 years to see that the sanctity of my vote as an ordinary citizen is respected? That is what I want to know. Is there any solution to this? I'm not bothered whether it is BJP or Congress. I am definitely not going to vote the next time. Even if you pass a law saying that you're going to throw me in jail, but I will not vote the next time. Because it is such a futile exercise for a citizen of this country to go out, vote, believe that he is doing his duty, believe that he is upholding democratic principles, and then the entire system is rigged against the citizen to suit that elected representative, that particular MLA, that particular minister, or that particular party. And then we congratulate ourselves saying that we are the world's largest democracy simply because we are allowed to vote. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.